27 ज्युनियर स्केल ऑफिसर्स आणि बाकी डिवाइस पीस हांच्या ट्रेनिंगाक म्हज्या बरोबर आसात राज्याचे चीफ सेक्रेटरी परिमल राय, ताज्या उपरांत DGP मुकेश कुमार मीना, ताज्या उपरांत सेक्रेटरी जीपाट संजय गिहार आणि मायकल डिसोजा IAS. माझ्या समोर आशिल्ले बाकीचे सगळे डिवाइस पीस आणि ज्युनियर स्केल्स ऑफिसर्स, म्हज्या मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय, आझादी का अमृत महोत्सव आणि गोवा एट रेट 60 हांवें कित्याक सांगलें, हीच ती योग्य वेळ. आमी देशाचो 75वा आझादी हो महोत्सव मनयता. गोंयचो 60वो मुक्तीचें वर्स आमी मनयता. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी देश आत्मनिर्भर जावपा खातीर मागला आनी आमी लोकांक गोंय स्वयंपूर्ण करपाची संकल्पना लोकां मुखार मांडल्या, स्वप्न लोकांक दाखयला आनी ते सातत्यात उतरपा खातीर तुमची सगळ्यांची गरज आसा. तुमी सगळ्यांनी जर आमकां मदत केली आनी जशें CSन सांगलें, इट इज ट्रू. हांव पयर 2 दिसां पयलीं उलयतालो की आवर गव्हर्मेंट इज वर्किंग लायक अ प्रायवेट कंपनी. हें म्हाका केन्ना जाणवलें तेंय सांगता तुमकां हांव. म्हज्या संकल्पनेंतल्यान जेन्ना हांवें स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना मांडली, सुरवातीच्या वेळार बाब मायकल आणि प्रसाद हांच्यांनी तेजो पुराय एक डेटा तयार केलो. पुराय सगळ्या पंचायतींनी आमी एक स्टेप ॲड जायत गेली. त्यांनी प्रेजेंटेशन म्हाज्या मुखार दवरलें. हांवें म्हाज्या तकलेंतली संकल्पना CS आनी अशोक कुमार हांच्या मुखार मांडली. आमी 5-6 जाणांनी ताजो प्लॅन रेडी केलो. ताज्या उपरांत ताज्या फुडली संकल्पना मांडली हांवें की आमकां एक्चुअल लोकां पर्यंत वचूंक जाय. गेलीं 60 वर्सां हांव जेन्ना भोंवता, लोकां मदीं पळयता, तेन्ना लोकांच्यो समस्या म्हाका जाणवता. वेगवेगळे प्लॅन आयले. वेगवेगळे प्लॅन जाल्या उपरांत आमी म्हटलें की 10 पॉयंट प्रोग्राम आमी सगळ्यांच्या मुखार दवरलो आनी तो एप्रूव जालो. एप्रूव जाल्या उपरांत फाटलो 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा हांवें व्हर्च्युअल टॉकांतल्यान ऑलमोस्ट सगळ्या ग्रामपंचायती कडेन उलयलो आनी म्हाजी संकल्पना मांडली. आनी फाटले 7-8 म्हयने हांवें 2-3 फावटी जेन्ना रिव्यू घेतलो, हांव आतां जेन्ना प्रत्येक मतदारसंघान वचून जेन्ना हांव म्हज्या प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्रांक आनी तेजी सगळ्याची ट्रेनींग बिनींग सगळो पार्ट, म्हणजे सगळ्या मायकल बाकीचे सगळे वेगवेगळे ट्रेनर्स, म्हणजे आतां जाले तशीच ट्रेनींग तांकांय जाली. CMO ऑफिस, डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स, वन ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट, ओके, आनी बाकीचे सगळे ट्रेनर्स हांच्यांनी ट्रेनींग दिली. आनी आतां जेन्ना हांव रिव्यू घेता पळय न्ही, तेन्ना हांव जेन्ना पळयता, म्हणजे एक स्वयंपूर्ण मित्र ज्या पद्दतीत काम करता, म्हणजे इट इज आउट ऑफ द वे वचून आमी तांकां सांगलेलें फक्त शेनवारा सकाळीं 10 ते 1 पर्यंत चला. हांव एकट्याचें काम जर पळयत, तो शेनवार न्ही, आयताराय थंय आसा. तो आपले 5 काम सोंपल्या, 5 ऑफिस सोंपल्या उपरांत सांजचोय बी थंय आसा. ही इज ऑर्गनायझींग द डिफरंट प्रोग्राम्स. आमी फक्त 10 पॉयंट प्रोग्राम्स दिल्ले. तांच्यांनी जर पळयले आसत, आमी जशें म्हटलेलें, इट इज एन हेल्थ फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, हावजींग फॉर ऑल, फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल, सोशल सेक्युरिटी फॉर ऑल. आनी हें सगळें सांगता आसतना इट शूड रीच टू द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, म्हणजे हांव म्हणटा अंत्योदय. आनी हें जेन्ना जर पळयत जाल्यार म्हाका खरोखरूच खोस भोगता. इट इज रियलिटीन जाता आसतना म्हाका दिसता. आयज एक स्वयंपूर्ण म्हाका सांगता की म्हाज्या पंचायतीन आज एकूय फिजिकल डिजाबल्ड मनीस उरूंक ना की जेच्या पर्यंत आपूण पावूंक ना. 60 फिजिकली डिजाबल्ड मनीस आशिल्ले म्हणटा, दोतोर आपूण तांकां व्हीलचेअर दिली, आपूण तांकां हियरींग एड दिले, आपूण तांकां वॉकर दिलो, इतक्या बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन करता. आनी हाज्याय भायर वचून जेन्ना सांगता की गव्हर्मेंटाची मेडिक्लेम ताका मेळनाशिल्ली, इट इज एलिजिबल ओन्ली फॉर द 1.5 लाख. आय हॅव गिवन हिम द 5 lakhs. म्हणजे हांव कित्याक सांगलें, हांवें प्रायवेट कंपनीचो CEO म्हणून म्हाका दिसलो आनी यू ऑल पीपल आर वर्किंग लायक द एक्झिक्युटिव्स. कित्याक तर तेणी म्हाका सांगलें 5 लाख रुपया आपूण वेगळ्या NGO कडल्यान हाडून ताका दिले. म्हणजे गव्हर्मेंटाचे 1.5 लाख रुपया ताका इलिजिबलूच जायनाशिल्लो, वेगवेगळ्या कारणां खातीर आसतले. बट 5 lakhs रुपीज आमचो जेन्ना स्वयंपूर्ण मित्र ताका व्हरून दिता, हाज्या सारकेली आनी बरी गजाल खंयची आसतली. म्हणजे खंयचोय एखादें सेक्शन जर काडून पळयत, म्हणजे पयले फावटी गोंयांत एखाद्या ग्रामपंचायतीन म्हाका एका स्वयंपूर्ण उतर सांग्या वयलो उठून सांगता, म्हाजी विलेज ग्रामपंचायत हांवें 100% इन्स्युअर्ड केली. अटल विमाच्या अंतर्गत हांवें सगळ्या लोकांचो विमा कवर केलो. दीस इज अ ग्रेट जॉब. म्हणजे म्हाज्या ग्रामपंचायतींतलो एकूय मनीस फिजिकल डिजाबल्ड उरूंक ना. म्हज्या ग्रामपंचायतींतलो एकूय मनीस जो इलिजिबल आसा किसान क्रेडीट कार्डा खातीर, तो एकूय मनीस उरूंक ना.
दीस इज द वर्क. आनी ताकाच लागून हांवें म्हटलें गोवा @60 हाच्या अंतर्गत की पयले फावटी गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला. हेच बाबतींत न्ही, हांवें हॉर्टिकल्चरा कडल्यान रिव्यू घेतलो. हॉर्टिकल्चराचें म्हणणें आशिल्लें की आमी 100% भाजी जी इम्पोर्ट करताले आमी 20% एक्सपोर्ट करपाक लागले. दीस इज अ एचिवमेंट आमच्या हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची. पयले फावटी द फर्स्ट टायम आमची एग्रीकल्चर डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर ICRच्या बरोबर बसता आनी दे आर तो प्लॅन ठरयता फुडल्या 3 वर्सांक राज्यांत कशा पद्दतीन आमी हॉर्टिकल्चर वेटरनरी डिपार्टमेंट विथ द ICR डिपार्टमेंट्स. हे कित्याक, हे इनोवेटीव थिंकींग कित्याक जावपाक लागलें? खरोखरूच सांगता की सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स खूब परेन आपलो 100% जो आसा हो दिवपाक सगळ्यांनी सुरवात केल्या. आनी त्या खातीर जिपाड सारकिली ट्रेनींग ताका आनिकूय बुस्ट करता अशें म्हाका दिसता. निश्चितच आमी जेन्ना म्हणटा की आमी राजधर्माचेर चलता आसतना आमकां ट्रूथ आनी जस्टीस जी CSन आतांच सांगली, आमी ट्रूथ आनी जस्टीस हे जर पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच रित्या आमी लोकांक न्याय दिवपाक शकतले. आनी लोकांक न्याय दिता आसतना म्हणजे खंयसरूच भेदभाव करूं नाका. म्हाका एका ऑफिसराचें आवडलें, हांवें एक जेन्ना सांगलें ताका की म्हाका हें जावपाक जाय म्हणून, तेणी म्हाका खरी गजाल सांगली. तेणी CMन सांगलां म्हणून म्हाका खरी गजाल लिपोवंक ना. हांवें ताका सांगलें तूं खरें दिसता तें कर, हांव तुजेर प्रेशर घालचो ना म्हणून. हांवें डायरेक्टली ताका, तेणी म्हाका जेन्ना सांगलें की सर हें अशें आसा, दीस इज अ फॅक्ट, हांवें सांगलें हांव सांगता तें करूं नाका, तुका खरें दिसता तें कर. दीस इज द वे. त्या खातीर प्रेशर कोणायचो आसूं न्ही, कितलोय आसूं न्ही, बट तुमकां जेन्ना दिसता की दीस इज अ ट्रूथ यू वॉन्ट टू वर्क, तुमकां तें करपाची गरज आसा. वी आर बिहायंड यू. CSन सांगलें पुराय एडमिनिस्ट्रेशन तुमच्या बरोबर आसा. पण आमी खंयसरूच कोणाचेर इनजस्टीस जावची ना हें आमी पळोवपाक जाय, हाजेर आमी लक्ष दिवपाक जाय. ताका लागून हांव आज चड वेळ उलयना. खरें म्हटल्यार मायकलाक एप्रिशिएट करता. म्हाका ते प्रत्येक फावटी म्हाका जिपाडान येवपाक खूब आवडटा आनी आयज खरें हांव बरोच प्रिपेर्ड करून आयिल्लो. बट आमचो टुरिजम मिनिस्टर ही इज वेटींग फॉर मी. आमचे हेलिपॅडचे इनॉग्रेशन्स आसा, ताच्या इनॉग्रेशनाक वचूंक जाय. बट वयता आसतना हांव 1-2 गजाली सांगतलो की ट्रान्सफॉर्मिंग गोवा आमी जाका म्हणटा की विजन फुडलें जें आमी पळोवपाक तेजी सुरवात जाल्या. आनी तें जर करतलें आसत जाल्यार तुमच्या सगळ्यांची मदत सरकाराक जाय. आनी निश्चित रित्या ह्युमन डेव्हलपमेंट करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचें प्लॅनिंग सुरू आसा. गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे तेजेर खूब जाण काम करता. फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जर आमी पळयत म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीचे देर इज अ स्पेशल टीम वन हू इज वर्किंग ऑन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. यू वॉन्ट टू वर्क ऑन द ह्युमन डेव्हलपमेंट. आनी तें ह्युमन डेव्हलपमेंट जर म्हाका दिसता आमी इंडिविज्युअल लेवलाचेर जर लक्ष दिलें जाल्यार डेफिनेटली ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता. तें करपा खातीर आमी सगळ्यांची गरज आसा. हांव आनी एक गजाल वयता आसतना सांगतलो आनी तितकीच इम्पॉर्टंट आसा. मायकल डिसोजा म्हाज्या बरोबर फायनान्सान काम करताले. म्हाका बऱ्याच जाणांनी विचारलो आनी बऱ्याच जाणांक तें दिसलें हांवें मायकलाक काडलो काय म्हणून. हांव मुद्दम कळूंक जाय म्हणून सांगता. हांवें म्हटलें ना, एकटोच मनीस जर खूब दीस एकाच डिपार्टमेंटान उरत न्ही रे जाल्यार तोय आपले इनोवेटीव थिंग्स त्या डिपार्टमेंटान दाखोवपाक पावना. हांव बरेच जाण म्हणजे म्हाका खूब जाण ऑफिसर्स जेन्ना म्हाका हांगाच घाल म्हाका थंयच घाल हें मुद्दाम म्हूण जेन्ना सांगता पळय न्ही, आपल्याक ज्या जाग्यार घालता पळय न्ही थंय आपूण एक्सेल करून म्हणजे थंय आपूण बेस्ट ऑफ द बेस्ट करून दाखोवपाची गरज आसा. वीच द मायकल डिड्स. कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर हिम. रियली ही इज वर्किंग. म्हणजे एखाद्या डिपार्टमेंटान घातला कसले खंयचेय डिपार्टमेंट आसूं, खंयचेच डिपार्टमेंट म्हाका दिसता म्हणजे आपले ते 5 डिपार्टमेंट अशें खंय गव्हर्मेंटान खंयचेच डिपार्टमेंट आसचें ना. सगळ्या डिपार्टमेंटान करपाक स्कोप आसा. हांव म्हणजे खंयच्याय डिपार्टमेंटान म्हाका तुमी सांगात जाय जाल्यार. मागीर हांव प्रत्येक डिपार्टमेंटान बारीक पळयता बट त्या जाग्यार आशिल्लो म्हाका बरेचशे फावटी थोडे जाण आसूं आनी एक गजाल उलयतलो आसलो बट हांव उलयना. आसूं तरी हांव उलयतलो आसलो म्हटल्यार उलयना. हांव मुद्दाम सांगता म्हणजे ते डिपार्टमेंट कितलें बरें आनी कितलें पीपल सेंट्रीक हें दाखोवपाची किमया तुमी करूं शकता. नॉट द पॉलिटिशियन, नॉट पॉलिटिशियन्स, बिकॉज द पॉलिटिशियन ऑलवेज म्हणजे यू हॅव द थॉरो नॉलेज ऑफ द डिपार्टमेंट. यू आर द ट्रेन पीपल. द पॉलिटिशियन्स आर नॉट ट्रेन. यू आर ट्रेन स्पेसिफीक फॉर दॅट पर्पज. त्या खातीर ते डिपार्टमेंट कशें एक्सेल आसत खंयचेय डिपार्टमेंट
फॉर एक्झाम्पल आय एम टेलिंग यू द RDA कोणीच विचार करूंक नाशिल्लो की RDA ज्या पद्दतीत आतां काम करता पळय न्ही त्या पद्दतीत RDAन हेज्या पयलीं ज्या पद्दतीत डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स आतां काम करता हाज्या पयलीं डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्सान केन्नाच काम करूंक नाशिल्लें मुद्दामून तुमी काडून पळयात द डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड डिपार्टमेंट वी हॅव वर्कड ऑन द SDG गोल्स पयले फावटी आमी SDG गोलाचेर मेळून काम केलें आमी सगळें इट इज अ टीम वर्क SDG गोलाचेर वी आर ऑन द 7th नाव वी हॅव रीच्ड अप टू 4th कित्याक इट इज अ डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंगान वेवस्थीत रित्या प्लॅनिंग काम केलें म्हणून आमी 7 वयल्यान 4 पावले इट इज अ टीम वर्क त्या खातीर सांगता म्हणजे एकूय डिपार्टमेंट हे जे आसा पळय न्ही हे आपूण कशा पद्दतीन ते डिपार्टमेंट प्रेजेंट करू शकता पीपल सेंट्रीक करू शकता आपूण त्या डिपार्टमेंटाचो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्हणजे लोकांक कशा पद्दतीत आपूण फुडें व्हरपाक शकता ते डिपार्टमेंट ते व्हरपाची गरज आसा हांव इतल्याच खातीर सांगता ऑल ज्युनियर स्केल ऑफिसर्स तुमी आसा तुमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपूय मायकल उलयता आसता तेणी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो 2-3 गजाली ज्यो सांगल्यो खरोखरूच तुमी खूब बऱ्या पद्दतीचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जी ओरिएंटेशन जी ट्रेनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुपाक हांगा ज्या पद्दतीन दिता खरोखरूच हांव तुमचेय सगळ्यांचें अभिनंदन करता 12 ब्लॉकांनी म्हाका दिसता जें काम आमकां आजून म्हणजे उरलेल्यांक ट्रेनिंग दिवपाचें तुमी काम करपाक शकतले फाटलेय फावटी ट्रेनिंगाच्या वेळार मायकला हांव तुमचे कडेन इंटरेक्ट केलें तुमचे कडेन दाखयलें ज्या पद्दतीन बट तुमी रोल मॉडेल म्हणून बाकीच्यांक काम दाखोवपाची गरज आसा इट इज आनी म्हणजे आमी जर सगळीं वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स जर एकी कडेन आयलीं जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीचें काम आमी करूं शकतले फक्त सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीरच आज गोंय सरकारांतली 4 डिपार्टमेंटां काम करता वेगवेगळे करता ते जर एकीच कडेन आयले किंवा 4 डिपार्टमेंटां मेळून जर एकत्र विचार जालो आसत जाल्यार तें काम आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता हांव तुमचेय सगळ्यांचें अभिनंदन करता त्या खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीन परत एकदां हांव तुमच्या लागीं मागता की माननीय मोदीजींची संकल्पना which is an अंत्योदय द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी हाज्या सेंट्रीक आसची which is द ह्युमन सेंट्रीक आसची आनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आमकां स्वयंपूर्ण गोंय ह्या 60व्या वर्सा करपाचें आसा आनी निश्चितच म्हाका दिसता म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीत काल सरकार आपल्या दारी हो कार्यक्रम हांव सरळ सांगता हो कार्यक्रम हांवें फक्त तकलेंतल्यान एक दीस पयलीं दवरलो हांव तुमकां कळोंक जाय म्हणून सांगता हांवें शुक्रार दीस दनपारां 12 वरांचेर संकल्पना मांडली शुक्रारा दनपारां 12 म्हणजे CS आसा म्हाज्या बरोबर आनी स्पेशली द कलेक्टर नॉर्थ इट इज एन एप्रिसिएटिंग म्हणजे ज्या पद्दतीन तेणी काम केलें और 2 डेप्युटी कलेक्टर अपने हजरत और वो लड़की मामून है और वो दूसरी माप्स गीते स्नेहा गीते हजर मामू ओके एंड रेस्ट ऑल द ऑफिसर्स फ्रॉम म्हापसाचे शुक्रार दीस दनपारां 12 हांवें संकल्पना मांडली सरकार आपल्या दारी म्हाका कार्यक्रम करपाक जाय आनी तो कार्यक्रम आमी म्हटलें आयतारा करूंक जाय म्हाका तरी 2 जाणां येतले हांव इट इज पॉसिबल काय म्हणून फाल्यां एकूच दीस शेनवार मदीं हांवें सांगलें CSन सांगलें CMन जेन्ना सांगलां नथींग डुईंग आमकां करपाक जाय इट इज 100% सक्सेसफूल पयले फावटी हांवें पळयलें की लोक जेन्ना येवन म्हाका हांव कंप्लिटली हांव आनी CS सकाळीं 10 पासून दोगूय जाण 3 पर्यंत ते आशिल्ले आमचे सगळे ऑफिसर्स 5-5:30 पर्यंत ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हर तरेचें काम हर तरेची समस्या लोक वेगवेगळे म्हणजे तुमी गजाल लक्षांत घेयात आमी लोकांच्या सर्विसी खातीर आसा वी आर द पब्लीक सर्वंट लोक हर तरेचें काम घेवन येयले आनी इट इज पॉसिबल आसा सरकार आपल्या दारी हो कार्यक्रम अजूनही आमकां यशस्वी करपाक जाय आनी इट इज पॉसिबल इट इज बिकॉज ऑफ यू ओनली त्या खातीर हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचे खूब जांची ट्रेनिंग कंप्लीट जाली तांचे खूब अभिनंदन करता तुमच्या परत DYSP हांच्या ट्रेनिंगेक हांव तुमचे खूब अभिनंदन करता ही ट्रेनिंग तुमी सक्सेसफुली कंप्लीट करतले आनी खऱ्या अर्थात म्हणजे यशोदा आसतले किंवा वेगवेगळे IAS ऑफिसर्स हाज्या ट्रेनिंगेंतल्यान मायकलान सोर्सीस करून हांगासर आपयले त्यांचो एक्सपिरियन्स तुमच्या कडेन शेअर जालो तुमी सगळे जाण म्हाका दिसता निश्चितच रित्या म्हणजे आपल्या पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशनांतल्यान हांव डिटेलान वचना तुमी तांच्या दोगांयनी आपल्या एक्सपिरियन्सांतल्यान सगळे विशय सांगले ते तुमी सगळे जाण प्रत्येक जाण इम्प्लिमेंट करतले हें तुमच्या लागीं मागता आनी तुमकां सगळ्या जाणांक यश आवडीता देव बरें करूं देव बरें करूं सर.